सगल्यांक तुमकां आयज ह्या ल्हानशा हॉलान एकठांय जमिल्ल्यांक तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हाचे वतीन माय मोगाचो येवकार आनी देव बरी सांज आवडयता. आयचो कार्यक्रम जो तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा आनी घडोवन हाडला तो कलाकारांक भेट मीट द आर्टिस्ट्स आनी आयचे कलाकार जावन आसा कोंकणी बाळकार जायतींच वर्सां जायतेच योगदान दिल्लें जावं एक्टींग सिंगींग बरोवप आनी हेर सगळें ऑलरावंडर म्हणल्यार जाता तें जावन आसा बाय रोशन. आनी दुसरो कलाकार 12 वर्सां कोंकणी पाळकार खोडेगांठ भुमिका करून जायतींच नामणां कमयल्या तो जावन आसा बाब तेलीस. आनी आयची मुलाखत घेवपी आमचे मदें आसा बाब विलियम जाणें 12 वर्सां आपली गोरकांनी सांगाताक कोंकणी माचयेर जायतोच वावर केल्लो आसा जावं गितां गावून भुमिका करून वो तियात्र बरोवन. तर मागतां बाब मिनिनो आमचो अध्यक्ष तियात्र अकादेमीचो ताच्या लागीं येवकाराचें उलोवप करूंक. सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयचे मीट द आर्टिस्टाक आमी मीट द आर्टिस्ट आपोवणेन दिलें बाय रोशनाक आनीक बाब तेलिसाक आनी ते आमचे ताणें स्विकार केले आनीक आयज हांगासर तीं पावलेलीं आसात. मीट द आर्टिस्ट तांचे जिवितांत तांचे आर्ट ताणें पळय केल्या जी सुरू केलेली ती आयज शेवट पासून ती करतात. तांच्या जिवितांतली जायतीं कितें कितें घडलां तें विचारूंक बऱ्यांतलो बरो आमचो आदलो व्हायस प्रेसिडेंट बाब विलियम हाका आमी वेंचून काडला तांची मुलाखत घेवंक. आनीक ही मुलाखत खात्रेन तो घेतलो आनी विचार करतलो आनी तांचो जबाब बरें मेवतले म्हणून आमी सगोट आशेन रावता. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. आमच्या आयच्या दिसाचें पयलें तियात्र कलाकार जावन आसा बाय रोशन. मागतां प्रेसिडेंटा लागीं ताका माचयेर हाडूं. तसोच आयचो मुलाखत घेवपी वयर मारचेर येवन बसचो जागो घेवचो. उतरांनी ताका आमी येवकार दिला. तर आतां फुलांनी आनी एक ल्हानशी भेट आमची एक माग जे आमी तयार केलां कास्ट माग ते आमी ताका भेटयतात. सगल्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो. सकल काड सकल काड या. हाचे उपरांत ताचो तो ब्रोशर आसा. इतल्या वर्सांक ताणें जो वावर केला तो त्या ब्रोशराचेर आमी छापिल्लो आसा ताची आमी उक्तावणी करता. फुटका तर आतां मागतां बाब विलियम हाच्या लागीं बाय रोशन हाची मुलाखत घेवंक. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडयता. आयचे एक खास कलाकाराची भेट तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हाणें घडोवन हाडलेली हो कार्यक्रम तुमकां सगल्यांक उणवणीत येवकार दिवन आयज आमच्या मदें एक नामनेचे कलाकार एक बऱ्यांतले बरे सिंगर एक्टर आमच्या मदीं आसा बाय रोशन.
ताका व्हडल्या ताळयांनी तुमी होकार दिवचो. बाय रोशनाक तुमी सगळे वळखतात आनी आयज ताची ही पळय एक बुकलेट भायर सरल्या ताचेर सगळे बरयल्लें आसा. तरी पूण जायते प्रश्न आसतात जे बारीकसाणेन भितर येतात आनी हातूंत भितर म्हणल्यार तुका आयज प्रश्न घालपाचे म्हणजे पयलो प्रश्न हांव घालतलों, दुसरो आसतलो तुका रॅपीड फायर आनी तिसरो लोकांनी तुका प्रश्न विचारलो. 3 भागांनी आमी वांटला. ओके. बाय रोशन, देवान तुका स्वादीक ताळो दिला जाल्यार तूं ल्हानूच आसतनाच्यान कांतार कोत्तालें? ल्हानूच आसतना करतालें म्हणल्यार अशें इस्कॉलान कितें आतां आमचें 9th 10th बीन आसतना आमी खंय हायकाक कॅम्पाक गेलीं थंय मागीर कितें हें आसतालें ग्रूप वायज मागीर थंय हांवें म्हणली जाल्यार हांव ग्रुपान जिखलें आमी आनी म्हणलें म्हणटगीर मागीर डान्सूय करतालें डान्सर म्हणून आनीक सिंगींग मोनोलॉग हें तें बारीक बारीक चालू आसतलें पूण तेन्ना तितलें बीट हें म्हणजे प्रोफेशनल न्हू ती भुरगेपणाचें पूण आनी इस्कॉलान इस्कॉलांतल्यानूच तें गॅदरींग हें डान्स कॉन्सर्टाक दोनी हय मोनोलॉग डान्स सिंगींग सगळें. जाल्यार तुका हें प्रोफेशन जें तियात्रान तुका काम करपाक कशें आयलें? म्हाज्या घरांत दत्ता नायक म्हणून म्हाजो मामा नाटकां काम करतालो वर्सान वर्स हिरो जातालो. म्हाका उगडास आसा एक दीस मामाल मातशी इल्लें चड जालें दिसता मामाल नटयेचेर एक थापट मारप आयलें बरें जोरान मारलें आनी आमी हा म्हणलें आई मामान मारली मगे तिका नटये म्हणल्यार नाटकां मामा करतालो आनी म्हाजो बाबा बाबा म्हणल्यार म्हाजो बापूय आमी आई बाबा म्हणटालो. सो बाबा म्हाजो टिचर प्रोफेशनान पूण नाटकां काम करतालो. बायल सुद्दां जातालो कित्याक गोरो लांब आनी बरो दिसतालो हँडसम म्हाजो बापूय. सो नाटकां काम करतालो. तुजे भशेन दिसतालो? म्हाजे भशेन बाबा भशेन दिसता. बरें तुका म्हाका उगडास आहा तुका हेमा मालिनीक ड्रीम गर्ल म्हणटाले आनी तुकाय ड्रीम गर्ल म्हणटाले. दिला ड्रीम गर्ल रोशन म्हूण दिला आसा न्हू उगडास? जाल्यार हें नांव तुका कोणें दिल्लें? कला मोगी तालिगांव जॅक सिक्वेरा तांचो तो तेणी म्हाका कितें म्हणलें तूं खंयचोय रोल करता हेमा मालिनी भशेन कॉमेडी करता मदीं आई जाता कॉमेडी रोल करता ट्रेजिडी करता खंयचोय करता. सो हे टॅलंट हेमा मालिनीक आसा ती कसलोय रोल हे. सो आमकां दिसता म्हणून तुका आमी ते हेमा मालिनीलेच टायटल तूं तेजे भशेन दिसता म्हणून न्हू रूप तशें आसा म्हणून न्हू रुपान म्हाका म्हणटा हांव रिना रॉया भशेन दिसता म्हणून पूण हेमा मालिनी भशेन तें टॅलंट आसा म्हणून तेणी म्हाका तो दिलो अशें तेणी म्हाका सांगलेलें. तुवें सांगलां तुगे मामा नाटकां आशिल्लो म्हूण बाबा ताचेर तुका कितें उत्तेजन मेळ्ळें की ना नाटकां बाबाची नाटकां हांवें तितली पळोवना कित्याक हांव बाबा ना मामालो म्हणटा तुका मामाची नाटकां ताणें पळोवना. उत्तेजन दिलें तुका? हय हांव मागीर कितें करतालें मामालें नाटक जालें काय ना हांव मामाय फुड्यान वचप आनी मामा म्हाजो PWD हेजो ड्रायव्हर आशिल्लो जीप चलयतालो आनी मामाले चाव्यांचो येद्दो घोस आसतालो सारको तो हांव तो कमरा बीन अशें म्हणजे कितें कितें खंयतालें आनी तेजो पैजण कशी आवाज चिंग चिंग करून नाचतालें आनी व्हडलें डान्स बरो जालो गे म्हणटालें बरो आवाज जाता गे म्हणटालें ती बाडी बेजार जावन काम कर हय हय बरें जालें बाय म्हणटालीं आनी हॅपी जातालें. सो ते भशेन तुका उत्तेजन मेळ्ळें की माचयेर नाटकां काम करून पयलें म्हणटकीर हांव घरा कडेन नाटक करतालें. मागीर तूं गायता ताचे बरोबर तूं अभिनय करता एक्टींग करता न्हू तूं गायताय बी कितें? आतां तूं जेन्ना पळय गायता तुका खंयच्या कांतार तुवें गायिल्लें खंयची कांतार आवडीचें आसा? म्हाज्या आवडीची म्हणल्यार ज्या कांतरान म्हाका हिट केलें ज्या कांतरान म्हाका लोकां पर्यंत पावयलें तें म्हाजें गोल कंपोज केल्लें कॉमेडियन जिजसाचे हेजेर भाजी कानीचें पयलींच ती तेका तेन्ना म्हाका कोण वळखना खंय पिटरान
जिजसा सांगलें म्हणटलो तें कितें सगळीं कांतरां काडपाक जिजसान पिटरा कडेन दिल्लीं आनी तेणें सांगलें पळय सिंगींग एचोड करतलें आनी कितें म्हणजे हांव तेन्ना दिवूच पिटरा मेळ्ळा सो सांगलें मागीर जिजसान सारकी ऑर्केस्ट्रा सिंगर रोशानी ऑर्केस्ट्रा सिंगर रोशानी वयता थंय सारकी पयलींच खबर घातली आनी ते सिंगींग जाले नंतर भाग म्हाका तेन्ना फर्स्ट टायम हांव बॉम्बे गेल्या तेन्ना डियर स्टुडियो थंय बॅटी नाज आशिल्लें प्रोफेशनल सिंगर हांव गेलें तेन्ना आनीक एंटनी सेन तेजे बरोबर हांवें डुएट म्हणलेलें सो ही दोग जाण म्हाका सिंगर प्रोफेशनल सिंगर मेळ्ळीं आनी तेन्ना मागीर तें फर्स्ट सॉंग भाजी कानीचें म्हाका याद आसा तुजें तें जिजसागेर सिडीचेर रेकॉर्ड केला काय दिसता म्हाका हय भाजी कानीचें ती हांव एमपी MP चिचणी रेकॉर्ड केलें दिसता म्हाका तुगेलें भाजी वय वय सॉंग काडला तुज्या चल्यान काडला तुज्या चेड्यान रिकॉर्डिंग केलें तें हय मागीर तेच फाटल्यान हें जाणा तूं कांतार मातशें म्हणून जातलें म्हणून जातलें तांबडी भाजी मुळो विकता स्वताचो धंदो हांव कोत्ता हे नेसोन हांव चेड्या पिशे कोत्ता चडशे चेड्याचेच गिरायक हांव कोत्ता भाजी कानी हा 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 ला 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 बेस्तेच बाबा म्हज्या फाटल्यान येनाकात काजराक सांगतिली येवंक विसरो नाकात भाजयेचो पुलाव खावंक लोचे नाकात बरेंच पियोन सोऱ्यान लोवो नाकात भाजयेचो पुलाव खावंक लोचे नाकात बरेंच पियोन सोऱ्यान लोवो नाकात भाजी कानी म्हणल्यार ताळयो मातच्यो तूं साबार डायरेक्टर लागीं तुवें नाचलां तियात्रान एक्टींग केलां तुजो बऱ्यांतलो बरो डायरेक्टर कोण बऱ्यांतलो बरो डायरेक्टर म्हणून हांव कोणाचेंच नांव काडिना फक्त हांव म्हाज्या घोवाकूच बऱ्यांतलो डायरेक्टर कित्याक म्हणटा तेणेच म्हाका वयर काडला सो तोच म्हाका देव आनी तोच म्हाजो बऱ्यांतलो डायरेक्टर पूण तेजे फाटल्यान म्हाजो बरो शेजारी मिनी दे बांदार बरो शेजारी कित्याक म्हणटा त्याची तियात्रां हिट तियात्रां काम केलांच लावलिना तितून बरी फेम मेळिल्ली आईचो रोल करून मागीर घारा या हितून कांय ट्रेजेडी रोल केलो तेजे तियात्रां बरो आनी बऱ्यांतलो बरो शेजारी कित्याक म्हणटा समज मनशा वायट वेळ बरो वेळ सगळो आसताच लायफान आमी बाणावले रावता तेन्ना आतां आमी करमनार रावता केन्ना कितेंच म्हाका डिफिकल्ट येयलें जाल्यार मिनी म्हाका मातशें हेल्प जाय आशिल्लें केन्नाच ना म्हणोना सो म्हाजो बरो शेजारी आदलो सो मिनिनाचें नांव घेता मागीर रोजफना नाचला जेकबा नाचला सगळ्यां नाचला सगळ्यांक हांव तांकां मागीर हांव बरें बरें म्हणून सांगत गेल्यार सगळ्यांकूच राग येतलो सो बरो कोण म्हाका पावला म्हाज्या जिवितांत म्हाजो घोव म्हाका वयर काडपी पिटर दे बेनावली एणेच म्हाका एक आतां पिटर दे बेनावली जायते तियात्र बरयले साबार तियात्र कितलीं वर्सां जालीं तर तियात्र बरयता ताच्या तियात्रांतले सगळ्यांच्या बेस्ट तियात्र खंयचो तुगेलो तेजो बऱ्यांतलो बरो तियात्र हिरो तियात्र मागीर पयर आमी आतां लंडन वचून येयल्या ती आतां तें मोजें मागीर आनी एक तियात्र म्हाका वॉकर बेस्ट एक्ट्रेस एवॉर्ड तियात्र अकाडेमीचो मेळोन तो मायचो रोल केल्लो तितलें म्हाका आतां खूबच बरें आसा सो इतलें म्हाका हें जायना आनीक म्हाका चड ट्रेजेडी रोलां चड हें मेळ्ळ्या बेस्ट एक्ट्रेस बीन ओळमे तियात्रा उगड आसा ओळमे उगडास आसा तूं आशिल्लो ओळमे तियात्र हय ओळमे तियात्राक त्या तियात्रांत तूं बऱ्यांतले बरें कांत म्हणटालें हय खंयच्या कांता याद आसा तुका ओळम्यांतलो आसा सॉरी सॉरी रा 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 दा रा 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 चुक बाप्पा मोजी जाली पापा पापा पा असो एक इतलोच बाकी तितले आनी एक आपलोन म्हणटालें बाबलू तुका कितें मुटला सांग रे हांवें तुका पळोवन म्हाका पळोवन तोंड कितें केलां सांग रे कांय तूं आसचो ना तूं रचो ना कोणाकूच तूं भियेचो ना रा 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 चॉकलेट हाडल्या हांवें तुका खबर आसतली
ना त्या ओळमे तियात्राक तुका भरपूर हें मेळ्ळें तुगेलें एक्टिंग हय पूण त्या तियात्राक रोल बरो आशिल्लो आपलो नाक आपलो पूण तुवें बरें कॅप्चर केल्लें त्या हय, तियात्रा हय, म्हाका हय, उगड आसा केल्लें. कितें कांत आनी हें हय, तें हय, एकदम बरें हय. आशिल्लें आनी तुका चडशे हिंदी ट्युन्स पळय हातून आहेत तेंचेर कांतार म्हणपाक आवडटा. हिंदी ट्युनाचे हेजेर एकदां हांवें सांगलेलें सुद्दां आसा हिंदीच अशें न्हू पळय हिंदी म्हाका इजी जाता ना न्हू हय कितें ऑर्केस्ट्रान सिंगींग करतालें मागीर हांव तियात्रा येयला पूण हांवें सगळें हेजें म्हणून दाखयलां माणे म्हणलें बयर अंकलाली जाणा. तियात्राक हय, म्हणटाली खंय म्हणजे म्हाजे कडेन जावचें ना म्हणून पूण बेटी जेसी बाईन सांगलें खंय ना तें चेडूं करतलें म्हणटलें दी ताका म्हणून आनी हांवें करून दाखयतकीर जेसी बाय भितर येयल्यार म्हणपाक लागले बाय हांवें सांगलेलें तुजें नांव म्हणटलें तें चेडूं म्हणून सो कितलें बरें काम केलें तो हेणें अनिल कुमारान डायरेक्ट केलो त्या तियात्रान हय म्हाका आनी खंय बयर अंकल याद आसा तुका तेजें कितें म्हणपाक कितें तें कांत हय हय काळीज कोशेन बोल्ले मोजे सासनाक जातेली हांव तुजे जावन हांव चेडूं गोरीबाचे उतर दिलें काजाराचे बेसांव पडो रे तुजेर देवाचे दोती मागोन चेड्यांनी नोऱ्यांनी ताच्या गोरच्यांनी कोण फेली जावंक ना दोतीच्या दुडवांनी दुकामात घोळयली गोरीब चेडवांनी गुड ताळयो फावो बरें तुवें साबार तरेचे रोल केले तुवें सिरियस रोल्स केले सॅड रोल्स केले कॉमेडी रोल्स केले आनी वॅम्पिश रोल केले केल्या हय तुगे आवडीचे खंयचे जॉनर चड आवडीचो खंयचो वर्सता तुका तेतूंतल्यान त्या कॅटेगरींतल्यान खंयचो रोल तुका वर्सता ट्रेजिडी रोल ट्रेजिडी हय ट्रेजिडी रोल वॅम्प रोल सुद्दां हांव करता आसतना म्हणजे तितले डीप वयता जशी एक हांवें मारियो फुलांनी एक मारियोल तियात्रा एक रोल केलो म्हणटकीर तो ऑपोजीट कोण आसा तो हांव ते तो तर असो आसा की ते चेड्या ते दादले बुलोवन ते लाग करून ते नखरे करून करपा जाय जाल्यार हांव तशें हांव भियना म्हणजे कोण कितें म्हणटलो कितें करतलो हांव तितले डीप स्क्रिप्टी वचोन तसोच तो रोल करता म्हणजे ते ओडून घेवन सारके क्लोज वचोन तेजी वोटा मदीं बोट दवरच करून असो केल्लो आसा आनी ट्रेजिडी म्हणल्यार हांवें केन्नाय लायफान म्हाका उगडास ना एवॉर्ड घेतल्या बेस्ट एक्ट्रेस हेका विक्स ग्लेसरीन कितें तरी यूज करून हांव स्टेजीर रडलां अशें केन्नाच ना कितें बाकी केन्ना केन्ना थोड्यांक पळयलां सायडी विक्साची बाटल्यो हे तुमी दवरितात मातशें लायता काय पूण ना म्हाजीच सांगता दुसऱ्याचे हांव कमेंट्स बरयता कोणाची वायट उलयना हांव स्वताचे जेन्ना ट्रेजिडी रोल बीन करता तेन्ना खरेंच स्क्रिप्टेड डीप वयता तितून हें जाता म्हाका खरें रडपा येता ना रडोन करता मागीर दुसरे समज ताळ बसता दोळ सुचतात तूं रियली त्या रोलां भितरूच करता तो रोल घेता आपणाचेर आनी त्या प्रमाण तूं करता तेव्हा तुका दूख येतात आनी वॅम्पिश करता आसतना तुका सारको ते हय ते स्टायलीन करता ती स्टार्ट घेवन कशें करपा जाय तसोच करता सो तुका खंयचो आवडटा ट्रेजिडी म्हाका ट्रेजिडी आवडटा बाकी आवडटा कॉमेडी हांवें केल्या सोनोरीमा कॉमेडी केल्या म्हूण जाता तुका हय सोनोरीमा केल्या जेकबाक हांव कॉमेडियन आशिल्लें सोनोरीमाक हांव कॉमेडी म्हणून हें आनी तेन्ना लोक म्हणटा खंय अरे म्हाजो भाव संजय तेन्ना आमचे वांगडा येतालो इंजिनियर तो येतालो आनी एक दीस तो पिटारा सांगता भाई लोक कितें म्हणटा म्हाका लोक म्हणटा खंय चेडूं कांतारूय बरें म्हणटा आनी चोवपाकूय बरें दिसता कॉमेडी करता बरें करता अशें म्हणून लोक उलयता म्हूण सांगतालो सो कॉमेडी रोल म्हाका साश्टी उलोवन म्हाका डिफिकल्ट जावना कित्याक हांव क्रिश्चन लोकां मदीं वाडलें आमगे थंय सगळें कितें गो रोशन हूं वयता केशें आहा हूंय गेल्ली सो ते आतां अशें उलयता खरें पूण म्हाका ती भास उलय म्हळ्यार असं शैली ती शैली चेंज जाता साश्टीची शैली प्युअर उलयता कॉमेडी करता ओके बरें तुवें आनी तुगेल्या घरकारान पिठा ते बांदावली जायती डुएट्स म्हणले आनी म्हाका एक लायक जाता कितें तुमच्या डुएट्सा भितर की तुमी नॅशनलिजमाचेर कांतर घडले नॅशनलिजमाचे म्हाका दिसना कोणें चडशी कांतरां घडल्याय म्हूण जी आपणागे नेशना पासत कितें म्हणपाक
व्हडलो एक सियाल वारिसाचे आयकता हांव केन्ना थोमासीन कार्दोस केन्ना आयकता तुमगे नॅशनल आनी आतां हालींशे तुमचे युट्यूबाचेर एक नॅशनल म्हाका दिसता तें हांवें पळयल्लें खंयच्या तियात्राक सेमा कोणाय तियात्राक त्या कांतरा याद आहा तुका तूं विली पयलीं म्हणटा आमचें एक सॉंग वंदे मातरम म्हणून बरें हिट जालें बावटो गेल म्हणटा तें कॉम्पिटिशन तियात्राक तिका फर्स्ट डुएट हे मेळ्ळो आनी विली आमी जी कितें सॉंग म्हणटा जें कितें आमी शायन जाता कितें हांव सिंगींग करता खरें पूण विली तेका तो पिटर तशें कंपोज करता तशें तो काडटा म्हणून तेका आनी तें हें आसा समज तेणें हांव आतां सुद्दां जें कितें शायन जालां लोकां नदरे पर्यंत पावलां तें पिटरान म्हाका तशें सॉंग काडल्या म्हणून नाजाल्यार तो आवाज आसलो म्हणून जायना पूण तुका तशें तें सॉंग मेळ्ळें कंपोजिशन तशें आसपा तशें मेळोंक जाय तो ट्यून आनी तो जाणा म्हाका कशें काडूंक जाय सो तें वंदे मातरम सॉंग हांव तुका मातशें म्हणून दाखयता इंडिया आमची माय आनीक आमी इंडियेचे मोगाल पूत गांधीजी नेहरू शास्त्री आदी देवान पाठयलेले दूत फातरांचेर ते चल्ले आपल्या पांयांक घाली नासतना बूट स्वताक ते झुजले कोणाचेर मारी नासतना मूठ वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजित याद जायना कोरस मातसो याद पूण येना म्हाका म्हाका याद जाता की तुमी जेन्ना नॅशनल हेचेर कांतरो म्हणटा तेन्ना एक डिफरंट सवय येता तियात्राक म्हाका आनी ते चडशे कोन्ना करपा जाय आशिल्ले दुसऱ्या कांतरोस कोण पळय कंपोज कोत्ताय तेणी करपा आनी म्हणपाक जाय नेशनाचे एगेन्स्ट म्हणलें म्हूण जायना तेजे नेशनाचेर फॉरूय म्हणपा जाय आनी तें जावपा जाय इट इज रियली तुमकां क्रेडिबिलिटी स्पेशली पिटर ते बनावलींक जेन्ना ते कंपोजिशन ते भाशेन कोत्ता तो त्या पासत आतां आनी एक पयलें हांवें तुमची आख्खी फॅमिली आहा ती आख्खी फॅमिली तियात्रिस्टांची वयर सावन सकयल शापाय सावन धरल्यार शापायक सावन धरलें जायत जाल्यार तुमची फॅमिली आख्खी तियात्रिस्टांची आनी आतां हांव पळयता आमचो बेंजर येयलो कितें सो सगळी कंटिन्युअसली तुमगेले तियात्रिस्टांची एक व्हडलो अभिमान न्हू तियात्रिस्टां भितर आनी आमच्या तियात्र माचयेक एक अभिमान तुमची असली फॅमिली आख्खी आख्खे मेळटा कितें हय आमी तरी एक्टर आनी सिंगर बेंजर म्युजिशियन सिंगर एक्टर सगळे ना आतां भुरग्यां ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी ते भुरगे ऑपॉर्च्युनिटी घेताय आनी ते कोत्ताय आमकां मेळना ती पिटरा आमकां ते भाशेन पयलीं मेळना ते आमकां करूं ना कितें पिटरा म्युजिकाची खूब आशिल्लें बरो शिकोना बाबू शंकर जेन्ना आमी बॉम्बे स्टुडियो वयताले तेन्ना म्हणटाले बाबा तुका कितलें गमता कितलो तूं दिता म्युजीक बा तूं शिकोंक ना रे पुता म्हणटालो शिकोंक जाय आसलें म्हणून पूण तें आतां बेंजरा येयलां बेंजर करता सगळें आज पासून तुमी कितली कॅसेट्स आनी सिडीज केल्या तुमी खूब विली उगडास अशें म्हाका उमक्योच म्हणून सांगूंक जायना खूब दुसऱ्याच्यो कितल्यो तरी केल्यो स्वताच्यो कितल्यो तरी केल्यो सो उमक्योच म्हणून सांगपाक आनी आतां बेंजर मेळ्ळा तुमकां तुमगेले कांतरां फुडें पळय आहा ना युट्यूबाचेर इंस्टाग्रामाचेर घालपाक तेजेर तुमी हें करता न्हू स्टुडियो आसा म्युजीक स्टुडियो आसा घरांत तो घरांतूच करता आमकां जाय तेन्ना उठोन न्हेसोन बीन वचपा नाका मामा पप्पा यो म्हळ्यार आमगे वयर बेडरूम आसा स्टुडियो सकयल आसा येयली जेवण आनी म्हणलें रेडी जालें सो तो मागीर बसून करता सो आतां आनी इजी जाला सगळें कॅमेराय घेतला तेणें प्रोफेशनल शुटींग बीन काडटा सगळें करता तियात्रा भितर तुमगेल्या फुडली पिळगेक तियात्रिस्तां आमगेल्या लोकांक तुजी मॅसेज कितें तियात्र लोकांक ना लोकांक प्रेक्षकांक हय लोकांक हांव कितें सांगूंक सोदतां एक तियात्रा कोणूय एक चेडूं येता एक कोण बायल येता तांकां खूब तुमचो आदार असो आसपा जाय की कोणाचें नांव पेडेर करप आनी कितें हें जालें जाल्यार कोण फुडें येवची ना एक लोक हांव म्हणटा लोक सद्दां आमकां मोग दितात खरें लोकां शाबासकेनूच आमी वयर सरता आनी लोक न्हू जाल्यार आमी कलाकार कांयच न्हू पूण जायते फावटी अशें घडटा बिली म्हाका घडलेलें आसा एकदां कोणा तरी एकल्या दादल्या आंकवार आशिल्लो तो आनी हांव तेन्ना ऑलरेडी फिडराक फ्रेंड आशिल्लें म्हणजे हांव तियात्रा हितून येवन म्हाका आडोवपाक लागलो बाणावली आनी अशें कितें आनी हांव ताका वळखना कोण म्हणून सो तेणें म्हाका आडयलें हांवें ताका खूब बरी शपथ सांगली तूं अशें तशें तेणें म्हाजो रिवेंज घेवपाक कितें करचें तियात्रा कडेन जायते ग्रूप घेवन येवन बेनालो तियात्र चलतालो मिसाग वा कितें तियात्र तो
थंय बोवाळ मारून गाळी शिव मारून म्हाका कितके वायट उतरां उलोवन ती वायट उतरां दुसरे फाटी ताका आनी कोणा दिसलें की हेका अशें कितें तरी म्हणटात ती येवन दुसरे फाटी आनी कोणें म्हणली तें कोणानी कितें म्हळ्यार आनी एक कितें फेमस केलें हेका अशें तरी कितें कर घडलां आनी अशें कितें तरी म्हणटात पूण तेणी कितें केलें तेणें म्हाजो रिवेंज घेतलो आनी रिवेंज खंय घेतलो तियात्रा कडेन येवन गेलो अशें तरी जालें जाल्यार एक कलाकार कसो फुडें पावतलो पूण तेणें म्हाका इतलें वायट केलें पूण हांवें देवाक भेटयलें आनी देवान कितें म्हाका पळय दाखयलें तें हांव तेन्ना सजमलें की देव आसा हांवें सत पयलें पूण विले हांव फाटीं सरोना तेणी इतलें केलें म्हाजी इतली नांव हें पेड्डेर करपाक ट्राय केली म्हणजे म्हाका तियात्र बंद करपाक केलें अशें बोवाळ मारली थंय कितें तरी म्हणलें म्हणटकीर कोणी कितें करता म्हाका तियात्र नाका म्हणून पूण हांवें तशें केलें ना हांवें कॅर करूं ना कितें हें म्हाका आदार कोण दिलो म्हाज्या घोवान तूं कोणालें आयकोचें ना हांव तुजे बरोबर आसा कोणें कितें म्हणून तूं रडचें ना आनी हांव फुडें गेलें आनी हांव मागीर आजून सुद्दां पळय आसा बरें आतां न्यू तियात्रांनी जायत्यो चेडूं येताय हय भितर सता तांकां मॅसेज कितें तुगेली तांकां मॅसेज हीच म्हजी दुसरं कित्याक कितें कांयचें कांय नासता म्हणून तें कितें तरी म्हणून तुमी न्हेसपाक सोदूं नाका स्क्रिप्टी प्रमाणे डिमांड आसता तसो न्हेसाक स्क्रिप्ट डिमांड करता वॅम्प रोल आसा शॉर्ट ड्रेस घालूंक जाय कोणयाचें घालूंक जाय ओपन ड्रेस ओके स्क्रिप्ट डिमांड करता जाल्यार तशी न्हेसा पूण जेन्ना एक बरो रोल आसा ते अशें ते स्क्रिप्टी तो डिमांड करिना तुका रेस्पेदाचें न्हेसपा आसा पूण तुका न्हेसोन शो करूं जाय आनी कितें कंपिटिशन वो तूं कांयचें काय एक जागोर स्टेजीर करूं नाका बरें न्हेस बरें एक्टींग कर आर्टिफिशियल करूं नाका लोना जावपाक सोदूं नाका वा आनी कोण जावपाक सोदूं नाका सिंगर ओ यो 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 कोणी सिंगींग करप ना आपले जो ओन आयडेंटिटी ओन आयडेंटिटी आतां म्हाजो वॉयस कितें आसा हांवें खंयी कांतार म्हणलें जाल्यार कोणूय म्हणटा माटवाराक कांतार कोणालो आसता रोशन म्हणटा पूण तूं तर एक आर्टिफिशियल कोणा तर इमिटेट करून कितें कितें म्हणटा जाल्यार तुगे स्वताची आयडेंटिटी कितें तूं कोणा कोणा तूं आयडेंटिटी तुगे गेली तुजो वॉयस कितें म्हणून मागीर तूं म्हणटा आनी दुसरें म्हणटा आसतना एक आतां कितें स्टायल येयल्या आतां सगळी इंग्लीश स्टायल एक्संट कितें तरी घालतात जिवितान हांव कोत्ता तूं कोत्ता अशें कितें जिवीत खंय गेलोलो हे कांतरांतल्यान ही क्लियर उतरां लोकां पर्यंत पावपा जाय लोकां ते कांतार समजोवपा जाय ते कांतार लोकां सजोवपाक तूं येयलें आनी हय कोण गेले ते लोकां कशें सजमतले ते करचें न्हू बरें आपले स्वताच्या बऱ्या आवाजान गोड सिंगींग करपाचें राफ अशें कितें घेवन कोणा इमिटेट करप ना आनी रेस्पेदान आपले तरी येयलें आनी बरें एक्टींग केली तुका कोण येवन फोर्सान चिमटो काडचो ना हांव सदां सांगत येयलां तियात्र फिल्ड बरें न्हू हें समजूं नाका तियात्र फिल्ड बरें फक्त तुवें तुजें रेस्पेदान रावपाचें जबरदस्तीन तूं कोण ओडून व्हरना जबरदस्तीन तुका कोण तुवें तर हाती दोन तूं तर तेजे फाटल्यान हा कोण गेलें जाल्यार तूं कोट्टलें पूण तुवें तर बाबा हात सोड म्हणलें जाल्यार सोडटलें जड एकल्या कडेन आसा वायट कांय ना सगळे कामां वायट वयता आसाच तियात्राचें अशें म्हणून लोकांक सजोवपा न्हू तियात्र एकदम बरें हांव तर हेचेर खूब शायन जालां हांव हॅप्पी आसा तियात्राचेर बरें आतां तुका रॅपीड फायर एक डार्क क्वेश्चन येता ओके सबको सांगपा जाय तें ओके ट्राय करता आवडटो तियात्र कलाकार आवडटो तियात्र कलाकार पाटको सांगपा जाय तें कोणाचें नांव घेवपा बिलीव ना ते मना आसता टाकून बाबा दिस इज द बेस्ट अशें कोणाचें नांव घेना ना ना कोण मागीर सगळ्यां राग येता बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्ट चलपिडाराक म्हणटा कित्याक दुसऱ्याची म्हणल्यार राग घेतले आनी सेकंड म्हणटा मिनी दे बांदार फिल्म हिरो फिल्मांतले हिरो फिल्मांतली म्हाजो हिरो अनिल कपूर अनिल कपूर हय अनिल कपूर आनी आसाक जायते Best food. सनी देओल बेस्ट फूड जेवण 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 कितें लायक जाता जेवण म्हाका दाल रायस आं दाल रायस बेस्ट सिंगर मेल तियात्र हांवें तूं तियात्र हितूं एंटनी सेन फिमेल 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 हय फिमेल शरण माजरेलो बेस्ट प्लेस प्लेस स्वाद बेस्ट प्लेस गोवा गोंय 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 हय बेस्ट एक्टर्स इन फिल्म्स फिल्माक बेस्ट एक्ट्रेस म्हाजी श्रीदेवी जयप्रदा रेखा स्पोर्ट्स यू लायक वीच स्पोर्ट्स क्रिकेट क्रिकेट तुका लायक जाता वांगडा खेळटाले बॉलिंग घालपाक अजून जाणा बॉलिंग मातशें अशें म्हणजे अशें थ्रो बीन घालप ना सारकें बॉलिंग घालताले म्हाका भावान शिकयल्लें थोडी क्रिकेट म्हणटा जाल्यार बिश्ट अशें थ्रो घालता न्हू सारकें घालतालें.  ओके ओपन फोरम कोणाक क्वेश्चन विचारपा जाय जाल्यार                                                                               ओके ओपन फोरम कोणाक क्वेश्चन विचारपा जाय जाल्यार
कोणूय क्वेश्चन जाता या नॉर्मन हाय नॉर्मंडीज तुझे बरे मागपी जायते आसा हय तांकां जायत विचारीन तितूंतलो आतां उबो रावलो तो नॉर्मंडीज सदां हांवें तेज्या सिडींचेर कांतरां म्हणल्यार केन्ना तो कितें काडल्यार म्हाका केन्ना मेळूना आनी भावाचें देणें म्हणून तेजे फिल्मां हांवें एक्टींग केल्लें हिरोइनीचो रोल केल्लो फस्ट म्हाका दिसता तें फिल्म तेजें तूं एक्टींग केलें भावाचें देणें गुड आफ्टरनून विलियम रोशन नॉर्मन बरें दिसलें तुमकां पळोवन म्हजें क्वेश्चन हें हा नॉर्मन आयज मेरेन तुवें जायतीं भुमिका केल्या हय आनी लोकांचे नोदरे मुखार हाडली हय आनी हांवेनूय जायत्यो सीडी काडल्यो आनी तुका केन्नाच पिटर बेनावली आनी तुका केन्ना हांवें भारावंक ना कित्याक म्हजें न्हू म्हजें तो आहा पूण म्हजी बायलेची तुमी चड आवडची तुवें आतां म्हाका क्वेश्चन करची पयली हेजो आन्सर हांवें दिलो तुवें आमकां केन्ना बारोवना आयज म्हाका स्पेशली राती म्हाका शो आसलेलो दादलो सो म्हाका एकली मेसेज येयली पिटर ते बेनावलेली अशें अशें आहा हांवें म्हणलें हो ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका जायते फावटी आपयता पिटर पूण हांव येवंक पावना पूण ही ऑपॉर्च्युनिटी हांव सोडूना कित्याक रोशन म्हजें कश्ट हा आमी केन्ना 80 पासून आसा हय सो म्हजो प्रश्न हो आयज मेरेन तुवें जितली भुमिका केल्या तातूंतली तुजी खंयची आवडची भुमिका हांव तियात्राचें सांगना पूण एज अ रोल कॅटेगरी एज अ रोल भुमिका बेस्ट सारको म्हाजो आवाज चड गाजलेलो लावलिना तियात्रा मिनी दे बांदाराचो लावलिना आई जातालें आनी हांव आनी पिटर दोगांय मेळोन तेजी सामकी भाजी तयार करताली तो लक्ष्मण आनी हांव आई ओके थँक्यू आनी हांव तुमकां पोरवी दिता तुका न्हू पिटराक पासून आनी सगळे तुमचे फॅमिलीक अशेंच आमकां सगल्यांक डिवेटिमेंट करचें ह्या पालकार आनी लोकांनूय आमचे जे कोण पळयतात जशें रोशन बायन सांगलां भुमिका करता आसतना वो कितें करता आसतना एकामेकाची चुकल्यो सांगच्यो न्हू बरें करचें बरें हो संदेश पावता पळयणाऱ्याच्या आनी जेन्ना रोशनान म्हटलां जेन्ना आपूण ट्रेजिडी रोल करता आपूण कसलेंच कांय आर्टिफिशियली कांय इस्तेमाल करिना म्हणून दॅट इज अ रायट दॅट इज कॉल एक्टर आनी ती कला काळजांतल्यान येता थँक्यू थँक्यू सो मच थँक्यू नॉर्मन थँक्यू सो मच आनी कोण आनी कोणाक विचार करपा जाय आनी कोणाचे क्वेश्चन आसा जालें रोशन भाई एकदम बरें दिसलें तुकडे जायते प्रश्न विचारपाक आनी कितलेशे आसा एक आमचे खबर काबार जावपा एक न्हय प्रश्न चुकला आनी तो प्रश्न तेजे कितें उलयना जाल्यार म्हाका घरा कडेन भुरग्यांक तोंड दाखोवपा हें जातलें की म्हाजो कुकून चुकला ब्रायन ब्रायन ब्रायनाचो टॉपीक येवना कित्याक म्हाजे दोगूय चेडे न्हू सो तेच सांगता तुका तुगे आख्खे फॅमिली सगळे आख्खे फॅमिली पूण म्हाजे म्हाका आनी तितून भितर कितें आहा एकूच भाशे म्हण ना ते डिफरंट कलाकार आहाय कितें सो तो आख्खो ग्रूप जरी तो 5 जाणांचो आख्खो तियात्र करपा आतां 5 जाणांचे कित्याक म्हाका म्हाज्या दोगूय भुरग्यांचो भरपूर हेल्प आसा ब्रायन जितलो बेंजर हें करतात तितलो म्हाका ब्रायनूय बरो करता आनी ब्रायन म्हाका असो स्टेजीर आनी खंयी बसून तेजो म्हाका भरपूर आदार आसा तेका हांवें म्हणटा कितें म्हाका एक म्हाजे पांय दुखता वो कितें म्हाजें एक बॅग उरूंक जायना खंयच्यान ब्रायन येवन पयलो तो हँगर म्हाज्या हातींतल्यान घेवन सुटकेस घेवन ब्रायन गेलो म्हणल्यार तेका म्हाजें दूख खूब हें कळटा म्हाजो खूब मोग करता बरें आनी एक सांग तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा जायते असले फंक्शन कर तुजी अपेक्षा कितें आहा तियात्र अकॅडमी अपेक्षा आसा खूब आनी पयलीं सद्या थँक्स म्हणटा तियात्र अकॅडमी कित्याक म्हाका जेन्ना बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मेळ्ळो तेन्ना सुद्दां तियात्र अकॅडमीचो पयलेंच कॉम्पिटिशन जाल्लें तेन्ना म्हाका हें मेळ्ळो कोणाल्या रोसवनाच्या तियात्रा थंय हांव आई जातालें थंय म्हाका आईचो रोल आशिल्लो पूण फर्स्ट रोल आईचो केल्लो मिन्नाच्या तियात्रा आनी सेकेंड रोल मागीर रोसवनाच्या तियात्रा सो म्हाका कितें जाल्यार पयलें नांव म्हाका लावलिना शिवाचें घेवपाकूच पडटा कित्याक थंयसान हांव तो फेम मेळयली म्हाका आईच्या रोलाक मागीर तो रोल केला हें
सो रसवनाची तियात्र मेळलो म्हाका मोगांव असले हातेर ना आनीकूय मेळ्ळा म्हाका आमच्या तियात्राकूय मेळ्ळा बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस मेळ्ळा तियात्र अकादमी खूब वावर करता कलाकाराक खूब नदरे हाडटा आनीकूय खूब जावपा जाय कितें जावपा जाय अपेक्षा कितें हय आतां दुसरें म्हणल्यार आतां आयकलां हांवें चॅनल केलां आतां सगळ्या लोकांक दिसतलें म्हणून हें बरें आसा आतांच हांव आनी अंजला डिस्कस करतालीं की खूब पब्लिसिटी मातशी अशी जावपा जाय म्हणून की तें वाचून लोक मातसो येवपाक म्हणजे हांगा बसलें म्हणटगीर एक भरलेलें आसलें ती एक पब्लिसिटी पेपराचेर येवन हांगा थंय मातशी एक कितें तरी जावन मातसो लोक येयले जाल्यार ना आमचें कितें आसता जाण तूं जेन्ना एकली कलाकारां आमी जेन्ना पळय कोत्ता मिड आर्टिस्ट ना कितें कोत्ता न्हू ते कलाकारान आपणागेले जायते कुच्चे आसता शेजारी आसता समोर आसता एटलिस्ट एकले धा जाणां जर तूं हाडले 10 आनी 10 हाडले जाय तूं एक 20 जाण जाता पयलीं सद्याक जावपा जाय हय तेच प्रश्न जाता तो कितें जाता आयज तुजो येदो व्हडलो इंटरव्यू जाता जेन्ना तूं लोक थोड जाता पूण म्हाका दिसता जे पळय कलाकारां पळय कितें कोत्ता तेणी आपणाचे हाडपाक जाय एक 10 जर तूं हाडले जाय एक 20 जाण जाता आनी मागीर आमगे दुसरोय लोक जाता न्हू आमी 10 आनी 20 न्हू 50 100 मायज सांगलेलो आसा पूण तो लोक आपल्याक बिजी आसता आनी आर्टिस्ट म्हळ्यार तूं तियात्रिस्ट म्हळ्यार जाणा सगळ्या तियात्रां घेतले आतां सद्या म्हजो बाबा बेंजर ना हांगा ब्रायन आसा लंडन बेंजर तियात्रा गेला म्हणजे अशें लोकांक काम आसा कोणाक शिणपाकूय जायना सो एश कोन्न तियात्र अकादमी म्हाका दिसता आपणाकूय पळय कितें जाता न्हू तितले भाशेन कोत्ता एडवर्टिजमेंट घाता कितें आतां आख्ख्या गोंया एडवर्टिजमेंट पयलो जाल्यार त्या लोकांनी थोड्यांनी येवपा जाय अशें दिसता म्हाका कितें पूण आतांच्या तेंपार म्हाका दिसता लोक खूब बिजी जाला आनी कितें आनी हांव मेलिनाक थँक्स म्हणटा कित्याक आतां हांव विली कितलीं वर्सां जालीं हांव हे तियात्र फिल्डाक एक्टींग करता सिंगींग करता हांवें येयलेल्या तियात्र फिल्डाक हांव 16-17 वर्सांचेर हांवें एंट्री घेतलेली तियात्रा आनीक म्हाका एक डायरेक्टरान जुजर रोडान रिजेक्ट केल्लें तियात्र जावचें ना म्हणून पूण थंय साकून म्हाका पिटर येयलो पिटर आपल्या नोनिता म्हणटा भयणी घेवन येयलो तेणें म्हाका व्हेलें सो तेणें म्हाका शायन केलें आनी हांव एक्ट्रेस जालें पूण केन्नाय कोणाक अशें एक सृजन एवॉर्ड कोण हेजे तेजे खूब एवॉर्ड जावन गेले पूण म्हाका केन्नाय कोणें म्हाका सांगलें ना हेका घाल म्हाका आमकां एक आयडिया नाशिल्ली न्हू खंय कितें करपाचें केन्ना कोणें उगडास केलो ना म्हाका भितरल्यान खूब फील जाता आनी हांवें केन्नाय ब्रेक घेवना बिली तियात्र करपाक प्रेग्नंट आसतना बाबा जावपा आसा तेन्ना सुद्दां 9 म्हयने हांवें एक्टींग केलां ना पोदेर तियात्र हय पोदेर तियात्र आंजेला टॅलिस आशिल्ली आनीक 9 म्हयने सुद्दां टॅलिस आनी ती हय आंजेला आशिल्लें आनी ते टॅलिस नाशिल्लो न्हू टॅलिस आशिल्लो टॅलिस आनी आंजेला आंजेला टॅलिस आनी ज्यो देखावेलो सी ते फकाण करताले आवय आमी सुरयो कात्र्यो घेवन येयल्या बरें हें चेडूं भिना हितू 9 म्हयने देखून तियात्रा येता म्हणून आनी 9 म्हयने जानेवारीच्या 10 तारखेर हांवें 2 तियात्र केल्या मारगांव आनी दोनापावल 11 तारखेर हांव घरा आसतना 12 तारखेर मागीर चेडो जाला 8 दिसांनी परत हांवें तियात्र केला डॉक्टर रेडकर म्हणटा बाय धाकट्या भुरग्याक धरून वयता डॉक्टर वयची पडटा म्हणून दुदा दोबा हाडून आई कडेन दिवन तियात्रा गेला सो इतलें हांवें काम केलां इतली तियात्रा फिल्ड आसा पूण म्हाजो केन्ना कोणा उगडास ना येतलो पळय आमी कलाकारांनी एवॉर्ड्सा फाटल्यान धांवपा येना एवॉर्ड्स आमच्या फाटल्यान धांवपा ना जो टायम येता जेन्ना टायम येतलो त्या टायम कित्याक तूं कलाकार तुका कोणें हात वयर काडपा नाका तूं ऑलरेडी वयर सरला पयलीं म्हाजो उगडास करपाच आशिल्लो म्हाका दिसलें आनी आयज मिलिनान केलो पूण हांव तेजे उपकारी आनीक तुगेलो आतां हें सोंपयचे पयलीं तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा जायते प्रश्न तूं सुटावे केले आनी सांगलें जे फुडें बुकाचेर आसपा ना कितें एकदम बरी जाली आमची मुलाकात तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तियात्र अकादमी थँक्स म्हणटा सगळे स्टाफा तियात्र अकादमीच्या थँक्स म्हणटा हांगा कोण लोक येयला तुमकां सगळे आपलो टायम खास काडून येयल्या म्हणून थँक्स म्हणटा आमचो विनीन बाबाक प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट सुकोर आनी चेअरमॅन स्टाफ सगळे स्टाफा हांवें थँक्स म्हणला आनी विली तुका स्पेशली तुका थँक्स कित्याक म्हणटा तुवें अशी म्हजे कडेन मुलाकात घेतली की एक एक प्रश्नांतले म्हाका सगळें म्हाजें सांगपा मेळ्ळें तुवें म्हाका प्रश्न दिले तेजेर की तुवें म्हाका फक्त प्रश्नूच केल्याक क्वेश्चन म्हाकूच घातल्या म्हाका सो तेजेर म्हाका सगळें म्हाजें सांगून म्हाका सांगपाक मेळ्ळें सो थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच बरी इंटरव्यू म्हाजी घेतलो म्हणून थँक्यू सो मच ओके
थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच ओके या बरें येता राव सकला देंवचें न्हय ह्या आयच्या कार्यक्रमाचो सासणांक तुज्या मनान काळजान उगडा सुरूंक राव त्या अकादेमी ऑफ गोवा आनी एक मेमेंटो एक यादस्तिका तुमचे खातीर तयार केल्ली आसा तो तुमी स्विकार करचो मागता बाय रोशनाच्या लागीं सगळो संतोश जागो घेवंक आतां आमच्या आयच्या दिसा दुसरो तियात्र कलाकार जावन आसा बाब तेरीस मागता आमचो प्रेसिडेंट महेंद्र बांदार ताका मातशें पाळकार हाडूंक मातशें प्लीज कित्याक हांव गरजेचे एक तो म्हाका क्वेश्चन येवना आनी म्हाका सांगपाक मेळना ते म्हाका म्हणल्यार म्हाजी सासू माय म्हाजी माय मातशें यो मातशें यो गोवाले माशेन आनी म्हाजी गोवामाय म्हाजी धीराने आदार हय मातशें प्लीज एकूच फोटो एकूच हे घेता आनी मातशें फोटो घेवन कितें तेका भायर येयलें जाल्यार हांव माफ जावपाना देवा कडल्यान यो सगळ्यांनी तिका मोठ्यान ताळयो मारच्यो तियात मातशें एक जायते कलाकार दिल्या जाल्यार तेणें दिल्या म्हाजी धीर आदार म्हाजो सगळो वाटेन सपोर्ट हांव तियात्राक गेल्यार घरा कडेन म्हाका रांदपी हांव मसाला म्हाजी बिजनस चलता म्हणजे म्हाका घरा कडेन करून लोणचें चकली सगळें म्हाजें आसा पूण ताका एक कोणाची तरी हेल्प जाय आसता आनी ही गोवामाय म्हाजी म्हाका इतले एजीर सुद्दां 82वाचेर सुद्दां इतली म्हाका हेल्प करता आनी सगळें गोवाची माय म्हणल्यार पिटाराली माशन पूण ती तेजी गॉडमादर आनी आवयची पेक्षा चड सो ही म्हाजी गिरेस्तकाय Okay, थँक्यू thank you. थँक्यू